लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5 अध्याय 1 ते 3 वाक्य आणि 9 वाक्य. पहिल्या शिष्यांचे आपोवणे. एक दीस गेनेसरत सरोवराच्या तळेसरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतार आयकोवचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडातालो. तवळ सरोवराचो थडीर लागलेल्या 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवून आपली झाडां धुतले. तांतले एका दोणीक सोडून ती सिमोनची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनस तो लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो. तवळ जेजू सिमोनक म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मनीस देवाचो आशिर्वाद जोडोवंक भावार्थ म्हणलें हातेर घेता, पूण देव मनशाचो स्वभाव म्हणलें हातेर पळोवन आशिर्वाद करता. मॅन सीज फेथ as instrument to reach God. God sees character as an instrument to bless man. आमच्या दृश्टेर देवाक आमकां आशिर्वाद करीचे म्हणून आमच्या भावार्था वरवीं आमी सर्वेस्पराक आपणूंक वेता. ताणें आशिर्वाद करीचे म्हणून भावार्थान हांव तूं मागता. सर्वेस्पर देव म्हाका न्ही तुका म्हज्या तुज्या स्वभावा प्रमाणे सर्वेस्पर देव म्हाका तुका आशिर्वादीत करता. आमी जर तर लौकीक तरान सांगचें जाल्यार एक उदाहरण दिवचें जाल्यार जावंक एक चली एक सोबीत आसा, त्या देखून एकलो चलो त्या चलयेक मेळोवंक वेता. कितें पळोवन वेता? ताची सोबाय पळोवन वेता. चलो त्या चलयेची सोबाय पळोवन थंयसर ताका मेळोवंक वेता आनी ताका लग्न जावंक तुजेर संबंद जोडूंक आशेता जावंक पुरो. पूण चलयेन त्या चल्याक पळोवची दिश्ट खंयची जावंक पुरो. त्या चली तो चलो मस्तू ग्रेस आसता, पयशेवाले, त्या देखून ताजी ग्रेसकाय पळयता जावंक पुरो आनी लग्ना बेसान एकवटता जावंक पुरो. जावंक पुरो ती चली त्या चलो मस्तू बरो गुणेस्त, त्या देखून त्या चल्या लागीं लग्न जाता जावंक पुरो. चल्याची सोबाय पळोवन न्ही, बगार ताजे ते आसचे गूण, ताजे ते आसची कुळी, या ताजे ते आसची पदवी, ताजे ते आसचे पयशे, ताजे ते आसची ग्रेसकाय तें पळोवन जाता जावंक पुरो. ह्या चल्याची दिश्ट चलये थंय एक तर, चलयेची दिश्ट चल्या थंय आनेक तर, आनी तांचे मदें संबंद उपसता. आनी त्या देखून आमी पळयता ग्रेस्त चलो जावंक पुरो आनी एक दुपळी चली जावंक पुरो काजार जातात. एका प्रायवन चलो जावंक पुरो, एक तरणी चली जावंक पुरो लग्ना बेसान एकवटतात. एकला हायली एज्युकेटेड जावंक पुरो आनी एकले अनएज्युकेटेड जावंक पुरो लग्ना बेसान एकवटतात. या एकलो मस्तो गोरी जावंक पुरो आनी एकले खाळी जावंक पुरो तरी ती लग्ना बेसान एकवटतात. दिश्ट तांची दोगांची दोन दृश्टेन एकामेका पळोवन तरी व्यत्यास थंयसर आसा जाल्यार लग्न थंयसर घडटा. संवसारीक जिवितांत एक उदाहरण जाल्यार सर्गीच्या दृश्टेंत हांवें तुवें पळोवचें जाल्यार सर्वेस्परा देवाक हांव तूं आपणूंक ताजे आशिर्वाद घेवंक कशें आशेता. म्हज्या आनी तुज्या भावार्था वरवीं हांवें तुवें सर्वेस्पराक पळयल्लें आसा? ना. पूण भावार्थाच्या दृश्टेंत हांव आनी तूं सर्वेस्पराक पळोवंक आशेता. भावार्थाच्या दृश्टेंत हांव आनी तूं सर्वेस्परा लागीं वचून सर्वेस्पराचे आशिर्वाद घेवंक आमी राखून आसा. सर्वेस्पराचे आशिर्वाद घेवंक राखून आसा. आनी त्या खातीर पळयत पुस्तकांत जायती आमी उदाहरणां पळयता. भावार्था वरवीं एक व्यक्ती सर्वेस्परा थंय संबंद जोडून घेता आनी
आणि तो आशीर्वाद घेता. भावार्था मुखांतर हांव सर्वेस्परा लागीं वेता आनी तेजे आशीर्वाद घेता. उदाहरणाक आमच्या नव्या सोल्ल्यान जाल्यार जायतलीं आमी पळयता. थंयसर काननगरा श्री येसो भावार्था विशयंत मातेवाच्या सुवार्थान आमी पळयता. थंयसर 15व्या अध्यायांत 21वें वाक्यांत आमी पळयलें जाल्यार उपरांत जेजू थंयसर भायर सर तीर आनी सिदोनाच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली काननगन स्त्री मुखार आयली आनी बोबमान ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळ कर, म्हजी धूव देवसार लागून भोवसड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताजे सीस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के दंड सोडू, आमच्या फाटल्यान ती बोब मरीत वेता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुण्यांक दिवचो सोमानी. ती म्हणाली, ते नीज धनिया. तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, भये, व्हरतो तुजो भावार्थ तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी ते सगळे तिजी धूव बरी जाली. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार जेजू त्या स्त्रिये लागीं वचना. जेजू त्या स्त्रियेच्या धुवेक बरी करूंक वचना, भुरग्याक बरें करूंक वचना. पूण ही स्त्री जेजू लागीं येता आनी म्हाका बरें कर म्हणटा. आनी कशें ती बरें कर म्हणटा, जेजू लागीं कशें संबंद ती जोडटा. जेजू लागीं ती संबंद जोडटा तिच्या भावार्था वरवीं. जेजून तिच्या घरा आयिल्लो न्ही, या जेजू तिच्या धुवेक आपूण आयिल्लो न्ही, पूण ही स्त्री जेजू लागीं वचून भावार्था द्वारे थंयसर संबंद ती थंयसर घडकन पळयता. आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यान जाल्यार जायतीं उदाहरणां आसात. अब्रामाचो भावार्थ जावंक बरो शद्रक मेशक अभिनेदको तांकां उज्यांत उडयत आसतना सर्वेस्परा देवाचेर तांणी दवरलो भावार्थ. तांकां उज्यांत उडयल्यार वडना म्हजो देव राखतलो म्हणलो तो भावार्थ. आनी त्या भावार्था वरवीं ते सर्वेस्परा देवा ते ताच्या संबंदा वरवीं ताणें जोडूंक पळयलो आनी सर्वेस्परा देवान येवन तांकां सही केली. आनी तांकां कितेंच तांकां घडा शद्रक मेशक अभिनेदकाक उज्यांत गेल्यार तांकां कितेंच घडना. पळयत पुस्तकांत आयच्या वचपान आमी पळयलें जेजूक ताजी शिकवण आयकूंक म्हणून लोक हारी हारीनी थंयसर आयलो. पयलें वाक्य म्हणटा, एक दीस गेनेसत सरोवराच्या तडेसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतार आयकूंच्या खातीर लोकांचो समूह ताचे भोंवतणी उर्डातलो. कितलो हजारो लोक थंयसर उड्डातलो जावंक पुरो. तांकां जेजूचेर भावार्थ आसलो आनी त्या खातीर जेजूचें उतार आयकूंक, शिकवण घेवंक आनी जेजू मुखांतर आमकां कांय म्हणे गूण जायचे म्हणल्या खातीर तो लोक वचून उड्डातलो. हांव आनी तुवें तशेंच उड्डाता. हांवें आनी तूं विविध जाग्यांनी वचून देवाचें उतार आयकून हांव आनी तूं कांय म्हणी जाणा जावंक, ताजें उतार आयकन थंयसर खंयसर बरें जाता जाल्यार इल्ली आमची पिडा गूण जावंक, आमच्या घरचे कश्ट विसारूंक या आमकां आशिर्वादी जावंक, येसू लोकां प्रमाणे हांव आनी तूं येता. मोगाचें न्हू, येसू लोकां प्रमाणे हांव आनी तूं येता. ह्या करेस्मान जाल्यार मुस्तो आमी सॅक्रिफायस केलो. कित्याक म्हळ्यार आमकां कांय म्हणी बरेंपण जायचें पास्काच्या वेळार, त्या वेळार आमकां आशिर्वाद जायचे म्हणल्या खातीर हांवें तुवें जायते प्रयत्न केलो. दुसरें वाक्य म्हणटा थंयसर, थवळ सरोवराच्या तडेर लागल्यो दोनी ताणें पळयल्यो. पागी दोनींतलें देंवून आपलीं झाडां धुताले. हे पागी कोण? ते जेजूचे उतार आयकूंक आयिल्ले न्ही. पागी कांय मासली मेळना त्या देखून थडेक धरून थंयसर आयिल्ले. ते कांय जेजूचे उतार आयकून म्हाका कांय बरेंपण जायचें म्हणून आयिल्ले न्ही. ते व्यत्यास पळया. हांगासर 1000 लोक येता आनी ते आमकां आशिर्वाद जायचे म्हूण भावार्थान जेजू लागीं वेतात. एका वर्गाचो लोक आनी एका कुशीन थंयसर आसचे ते पागी सकाळीं राती सगळीं तांकां मासली तांणी सोदली जाल्यार तांकां मासली ते मेळूंक ना. ते आनेक वर्गाचो लोक कांय जायना म्हणून थंयसर ती झाडां धुवन आसलो तो आनेक वर्गाचो लोक. पळयत पुस्तक कितें म्हणटा, तिसरें वाक्य म्हणटा, तांतले एका दोनीक सोडून ती सिमोनची 2 थडी तावन चिक्केशे मुखार सुटून रावंक ताणें ताका सांगलें,
उपरांत बसून धुणीर तावनसो तो लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो. या खालगी थंयसर आयिल्ले ते व्यक्ती तांचे वेकी विचारता तुजे एक दोण दी म्हणटा आनी त्या दोणीर जिजू बसता. ताज्या हातेर घेता. कोणाचे त्या हांगसर दुंक आयिल्ले खंयच नातले ते हातेर घेवन ताजे वयर तावन लोकांक शिकयता. आनी उपरांत कितें करता त्या शिमोंक आनी ताचे सांगात आसल्यांक आपले शिश्य जावन आपयता. आपले शिश्य जावन कोणाक आपयता? शिमोंक आनी ताचे सांगात आसल्या ताज्या उरल्यांक थंयसर ताका आपयता. पयत पुस्तक आमी जाणाव. आनी खंयसर म्हणटा आमी 10वें वाक्य पळयलें. जेजून शिमोंक म्हणालो भिये नाका, ह्या फुड्यान तूं मनशाक पागतलोय. हांगासर पळया जेजू त्या शिमोनच्या जिवितांत थंयसर ताका भेटता आनी सांगता तुका म्हजो शिश्य जावन घेता म्हणून आशिर्वाद करता. पेद्रू जेजू थंय येवन ताजे स्वार्थ आयकून थंयसर आपूण बरें जायचें म्हाका आशिर्वाद जायचें म्हणून आयिल्लें थंयसर आमकां घटन पळोवंक मेळना. पूण जेजू त्या शिमोंक म्हणटा हे तूं मनशां सोवपाक जातलोय. म्हजो शिश्य जावंक ताका आपोवणें मेळटा. ताजो शिश्य जावंक आपोवण मेळटा. हांगासर असो लोक कितलोसो लोक ताजे उतार आयकूंक उड्ड जातालो. पयत पुस्तकान पयले वाक्यान आमी पळयलें देवाचें उतार आयकूंचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उर्ड जातालो. इतलो लोकां जमो. आतां आमी एक चिंती हांगासर आमी मागण्या समत आसा जर तर हांगासर आमकां एक ल्हानशें टीम करची. आमी कालें करता हांगासर आसल्या पैकी कोण पुरो आयल्यान तांचे भितर आमी टीम करता. आमी एक टीम करता. पूण जेजूची दृश्टी पळया. जेजूचें हें घटन हांगासर आमी पळयता. लोक एका कुशीन लोक जेजू कडेन येता, भावार्थान तेजे कडेन येता आनी त्या भावार्था मुखांत तो लोक जेजूक मेळटा आनी जेजू तांकां बरें करता. अनेक कुशीन जेजू अनेक व्यक्ती लागीं येता आनी तांकां आशिर्वादीत करता. सगळ्या पयत पुस्तकांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार मोगाचें अब्राम देवा कडेन गेल्लो न्ही. अब्रामाक देवान विसरलें. अब्रामाक देवान विसरलें. सावलाक राय जावंक सावलान म्हाका राय जा म्हूण मागलें. तो बाथेना भितर लिपोवन म्हणून बसलो मनीस. देवान ताका सावलाक विसरलें. दाविदाक राय करूंक दाविदान आपणाक मागलें ना देवा कडेन. देवा म्हाका तूं राय कर म्हणून मागलें ना. पूण सर्वेस्परान त्या दाविदाक विसरलें. त्या सामुएलान ताका अभिषेक केलो. ताका सोदून काड नातिल्ल्या मनशाक उरले पुरा भाव आसले तो थंयसर नातलो. ताका येवन आपोवन ताका आशिर्वादीत केलें. जावं करो विविध प्रवादी इजाया जरेमिया पुरा प्रवादी एका फाटल्यान एक प्रवादी पुरा प्रवादींची चरित्रां काडा. सर्वेस्परान तांकां विसरून तांकां केल्लें. ते वचून सर्वेस्पर लागीं देवा म्हाका एक प्रवादी कर म्हणून ताणें मागलें न्ही. सर्वेस्परान तांकां विसरलें. जेजून 12 जाण ताचेर जायते जाण फाटलावदार आशिल्ले. जेजून त्या 12 जाणांक शिसूंक विसरलें. नातानाक म्हणून ये म्हजो फाटलाव कर, ये म्हजो फाटलाव करा म्हणून तांकां आपयलें आनी फाटलाव करूंक लागलें. 2 तरांचे व्यत्यास आयच्या दिसा ह्या विशयान हांव तूं नियाळ करता मोगाचें. एक आमी जावन सर्वेस्परा देवा लागीं वयचें. सोमियान जेजूचें आशिर्वाद घेवंक आमच्या भावार्थाद्वारे आशिर्वाद घेवंक पळोवचें. आनी एक सर्वेस्परानच आमचे लागीं येवन आमकां आपूण आशिर्वादीत करचें. ओडल सांगल्या उदाहरणान आमी पळयलें ती काननगन स्त्री आसो ती जावन जेजू कडेन येता. जेजू म्हणटा ना तुका हांवें करूंक साध्य ना म्हणटा. जेजू साध्य ना म्हणल्यार जेजू म्हणटा तो घरच्या भुरग्यांचो उंडोकान सुण्यांक दिवचो समान म्हणटा. पूण ही काननगन स्त्री व्हरतो भावार्थ दाखयता आनी त्या देखून जेजू अजापवता ह्या भावार्थांत आनी त्या देखून तो भावार्थ पळोवन ताका इमिडिएटली गुण करता. त्याच प्रमाणे आमी पळयता पयत पुस्तकांत जेजू शतपदीच्या सक्राक बरो करच्या विशयान आमी पळयता. सामर्थ्याच्या 8व्या अध्यायांत 5व्या वाक्यांत 10व्या वाक्यांत आमी पळयलें तर उपरांत जेजू कपेर्नवान भितर सरतस एक शतपती ताजे शिश्य आयलो. कोण येता? शतपती जावन जेजू सरशीन वेता आनी विनंती कर म्हणालो सायबा म्हज्या सक्राक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो हांव येवन ताका बरो करता. शतपतीन जाप दिवन म्हळें सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो.
हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक एक कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव नेतेल्यांक तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भवार्थ इस्रायलां सयत कोणाय ते म्हाका मेळ्ळो ना. आनी पळयत पुस्तक सांगता, उपरांत जेजू शतापतीक सांगूंक लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सत मानल्या प्रमाणे तुका सांग. हांगासरी शतापती जेजू लागीं येता आनी गूण कर म्हणटा आनी ताचो भावार्थ पळय म्हणटा, नाका तुवें घरा येवचें नाका, थंय जालें तुजो भूत गूण जालो म्हणटा. पळयत पुस्तकांत जायते उदाहरण आसात. अनेक उदाहरण आमी नियाळचें जाल्यार जायर चिदू आनी रक्तस्रावाच्या स्त्री, थंयसर त्या स्त्रियेक आपणूंक कांय अवकाश नातल्लो. ह्या स्त्रियेन थंयसर गुठान म्हणल्यार बरी वचून वरत्या भावार्थान 12 वर्सांत रक्तस्रावाची स्त्री थिस्स येता, वरत्या भावार्थान त्या जनजंगुळीमध्ये चिरडून मुरडून म्हणल्यार बरी वचून ठक्क नापडटा आनी त्या भावार्था वरवीं तिका गूण जाता. पळयत पुस्तकां आमी सांगता, जेजू म्हणटा म्हाका कोणें आपडलें. जेजून तिका आपडलें न्ही. ही स्त्री कशेंय म्हणे प्रयत्न करना, हर एक प्रयत्न करना, गुठान लिपोवन म्हणल्यार बरी लो वचून आपडटा. आनी जेजू विचारता, म्हाका कोणें आपडलें. हांगासर आमी पळयता जेजून येवन तिका आपडलें न्ही, पूण ही स्त्री वचून गुठान म्हणल्यार बरें आपडटा आनी भावार्थान ती आपडटा आनी त्या देखून ती गूण जाता. आनी जेजून विचारता आसतना कोणें म्हाका आपडलें म्हणटा आसतना शिश म्हणटात, सगळे लोक तुका आंगार पडून आसात. आमी कोणें म्हण सांगचे, लोक पुरो आंगार पडून आसा तुजे आसा, कोणें आपडलें म्हणचे, सगळे आपडून आसात. जेजू म्हणटा, ना, आपणूक मुसणांनी आपडलां, भावार्थान म्हाका तिणें आपडलें. ह्या पुरा उदाहरणान आमी पळयता मोगाचें न्हू. जर तर ह्या सर्वांक 12 जाणांक बरेंपण घडलां जाल्यार, जावंक बरो अब्राहमाक आनी इतरांक सगळ्यांक बरेंपण भावार्थांनी व्हरतो दाखयलो जाल्यार, तांच्या भावार्था वरवीं तांकां नितीवंतपण मेळ्ळें, भावार्था वरवीं तांकां बरेंपण मेळ्ळें, भावार्था वरवीं तांचें जिवीत नंदन जालें. आनी हांव आनी तुवें भावार्थ आमच्या दाखयल्ल्या वरवीं, जेजूचेर दाखयल्ल्या त्या भावार्था वरवीं आमकां आशिर्वाद मेळटा. हांगासर सवाल हे पुरा भावार्था वरवीं आमकां पुरा कितें मेळटा, जावं पुरो तिका गूण जालें, आनेकल्याक गूण जालें, आनेकल्याक बरें जालें, पूण तितल्यार तें मुक्त जालें. पूण जेजू वचून खंयसर एका व्यक्तीक आपडटा, थंयसर तो व्यक्ती गूण जाता मात्र न्ही, त्या सर्वेस्पराक वर्त्या रितीन ताका जाणा जावंक करपा मेळटा. दॅट्स द डिफरन्स. कित्याक तें म्हणलें सवाल, सर्वेस्पर देव येवन म्हाका तुका आपडटना म्हजो आनी तुजो स्वभाव पळयता. जर तर म्हजो आनी तुजो स्वभाव सर्वेस्पराक मानचे तसलो जाल्यार म्हाका तुका तसो येवन आपडता आनी म्हाका तुका लागशिल्ल्यान ताची वळख करून दिता. जायत्या जाणांक गूण जावंक पुरो, तांकां पिडा गूण जाली, आशिर्वाद जाले आनी ते गेले. जायत्या जाणांक आर्थीक समृद्धी मेळोवंक पुरो, पिडा गूण आर्थीक समृद्धी मेळ्ळे ते गेले. जायत्या जाणांक आशिर्वादां मेळोवंक पुरो आनी ही आशिर्वादां मेळटात तरी तांकां तो लागशिल्लो संबंध सर्वेस्परा मदें आनी त्या व्यक्ती मदें जाला गे म्हणलें सवाल. पूण आमचो स्वभाव पळोवन सर्वेस्परान आमकां आपडटा आसतना आमकां तो लागशिल्ल्यान ताची वळख करून दिता. उदाहरणाक हांवें सांगचें, साऊल आसलो पावल जालो. साऊल कांय जेजूचो पाटलाव जारी न्ही, पूण साऊलाचो एक कमिटमेंट आशिल्लें. तो पोरनोसोलोचो ताच्या कितें आशिल्लें देवशास्त्र आशिल्लें, ताका घट्ट पातयेवन तो दैरादीक स्वभाव ताचो, आनी ताणें कितें करता, देवाची सेवा करता म्हणून देवाच्या सेवात उर्बेन भरलेलो. ताका बरें करीचें म्हणलें ताचें तें एक स्वभाव आशिल्लो. पूण हाचे प्रकार तें सूख म्हण चिंतल्या खातीर तो जेजूक पाटलाव करतल्यांक दग दितालो. पूण ताचो स्वभाव बरो आशिल्लो. स्वभाव कितें? स्वभाव जावन आसा दृढ रावचो स्वभाव. निती खातीर आनी बरेपणा खातीर, देवाची स्वर्थ प्रकट करचे खातीर, देवाचें राज स्थापन करचें ताका मोन आशिल्लें आनी त्या खातीर ताचो बरो स्वभाव आशिल्लो. आनी सुमेन जेजू हें स्वभाव पळयता.
कितें पळयता ह्या मनशाचो स्वभाव पळयता, ताकाच सुद्दां दग दिता जाल्यार ह्या मनशाचो स्वभाव पळयता. जेजू येवन स्वता येवन ताका ठक्क नाफ पडटा आनी तो पडटा आनी उपरांत जेजू वळखून घेता. वळखून घेतल्या उपरांत ताच्या स्वभावान आमी पळयलें जाल्यार मस्त पत्रां तो बरयता, मस्त जाणांक गूण करता. पळयत पुस्तकान पळयलें जाल्यार ताज्या आंगाक ताज्या गमतो तुवालार लागून पळयलें आपडल्यार वचून खंयसर लागयल्यार त्या पिडेस्त गूण जातलो. तितले मसर जाता उपयोग करता. तो सर्वेस्पराची सोम्यान जेजूची इतल्या वळख, इतल्या लक्षल्या संबंधान तो भरता की मस्त एक लक्षल्या संबंधान तो भरता. सोम्यान जेजून ताका आपडलें कित्याक ताजो स्वभाव बरो आसलो. हांगासर आमी आयच्या वचपान पळयलें जाल्यार लोक हारींनी येवन ताजे उतार आयकूंक लोक चिड्डून आसलो, उड्डा जालो लोक. पूण सोम्यान जेजून तांकां आशिर्वाद केलें, पयस व्हरता दिली, आशिर्वाद केलें. पूण पेद्रूचो स्वभाव बरो आसलो. तो कालीच धुवच्या तो काली बोट धुवंक म्हणून आयिल्लो रावल्लो. सोम्यान जेजू ह्या व्यक्तीचो स्वभाव पळयता, धैर्यातीक स्वभाव बरें स्वभावाचे लागीं आसा. जेजू म्हणटा ये म्हजो पाटलाव कर आनी ताका शिस्त जावन घेता. आनी उपरांत शिस्त जावन घेता मात्र न्ही, ताज्या मुखांत्र जायते आमी पळयता अजामा घडटात, पवित्र बेसो मुखेली जाता. कित्याक ह्या व्यक्तीचो स्वभाव, नेचर, कॅरेक्टर ताजें बरें आसलें. म्हजें आनी तुज्या जिवितांत मुस्तपटी कशें घडटा म्हळ्यार हांव इतलें मागणें म्हणटा, इतलें हांव जेजूक बरो वचून भावार्थ दवरून इतलें हांव रितीर घेता, तरी पूण म्हाका कांय वर्तें कित्याक बरेंपण जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हजो आनी तुजो स्वभाव समाना, म्हजें आनी तुजें कॅरेक्टर समाना. हांवें तुवें जायतलो उपास केलो जावंक पुरो, जायत्या भावार्थान हांव तूं गेलें जावंक पुरो, पूण म्हज्या आनी तुजो स्वभाव कसो आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट. तें आमी विसरून गेल्या. आमी आमकांच आमचो स्वभाव हेवटेन पळोवन ह्या स्वभाव तितून आमी थंयसर मागण्याक गेलें जाल्यार सोम्यान जेजू म्हाका तुका त्या दीस आपडटलो आनी इतलो बरो मुखलो संबंध म्हजो आनी तुजो घट जातालो. आनी हो संबंध घट जाल्ल्या वेळार सर्वेस्परा थंय संबंध घट जाल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुका वर्त्या रितीर उपयोग करतलो. त्या देखून आमी नियाळ करया, आमचो संबंध सर्वेस्परा थंय बरो आसच्या खातीर आमी कितें करयत, कसलो संबंध आमी सर्वेस्परा थंय आसून ताजे थंय आमकां बरेंपण घडत म्हणल्या विशयांत एक चिंता आमी आज आठयतले. हांव सामुएलाचें दुसऱ्या पुस्तकान आमी पळयता 22व्या अध्याय 25वें वाक्य, हांव प्रामाणीक देखून आनी तेज्या दोळ्या मुखार हांव नितळ देखून सर्वेस्परान म्हाका फावो तें इनाम दिलें. परत वाचता, हांव प्रामाणीक देखून आनी ताज्या दोळ्या मुखार हांव नितळ देखून सर्वेस्परान म्हाका फावो तें इनाम दिलें. सर्वेस्परा कडेन मागोन न्ही, हांव नितळ पळयलें सर्वेस्पर. आल्या हांगासर एक व्यक्ती नितळ मनान आसा, देखून सर्वेस्पर येवन त्या व्यक्तीक आशिर्वादीत करता. परत आमी पळयता जेरेमिया प्रवक्त्याच्या 17व्या अध्यायान 10वें वाक्यांत, हांव सर्वेस्पर हर एका मनशाक ताज्या सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताज्या काळजाची परीक्षा करता आनी त्या अंतस्कराची तपासणी करता. सर्वेस्पर हर एकल्याचें काळीज परखिता, हर एकल्याचें काळीज तपासणी करता. हांव आनी तूं भावार्थांत आमी मस्त मुखार वचोंक पुरो, भावार्थांत आमी मागोंक पुरो, तरी पूण सर्वेस्पर म्हजें आनी तुजें काळीज तपासणी करता. आमचे कर्तवांक केदाळा भायर 4 जाणां पळयतना आमी हर एकलें परफेक्ट जाल्ल्या बरें करता. पूण हांव एकलोच आसतना हांव कशें वर्तन करता, हांव कशें चिंता, तोंडांत हांव बरें उलयता, पूण म्हजीं बोगणां भितर कशीं आसात, म्हजी काळीज कशें आसा, तें सर्वेस्पर देव पळयता. तें सर्वेस्पर देव पळोवन म्हाका आनी तुका आशिर्वाद करता. एक उदाहरण हांगासर एक आमकां दिता. सालोकाच्या सुवार्थेंत आमी एका ग्रेस्त तरणाटो सोम्यान जेजू लागीं येवचें आमी पळयता. आनी थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा 18वो अध्याय 18वें वाक्यान पळयता, एक पोटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल कर म्हळें, बऱ्या मसरी सस्नीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय.
जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय बरो म्हणलो एकलोच देव उपादेश खंयचेतून जाणाय ते पुरा उपादेश सांगता त्या मनशान जाप दिवन म्हळें हे सर उपादेश म्हज्या भुरगेपणार तावन हांव पाळनायला इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें तुवें करीत जालें एक मात्र उणें आसा तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी सरकार तुका दिरव्या आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पटलाव कर ही उतरां आयकतच तो कंतीस जालो कित्याक तो विशेश ग्रेस्त जावन आशिल्लो हांगासर आमी पळयलें जाल्यार एक ग्रेस्त मनीस संवसाराच्या दृश्टीन कसो आसलो तो एक बरो मनीस कितले बरो उपादेश सांगले उपादेश खंयचे तेतून जाणाय प्रद्वार करनाका जिवीशी मारनाका सोरी नाका फटसक सांगनाका आवय बापायक मान दिते पट सांगता ते पुरो उपादेश तो पाळता जालें तो ग्रेस्त नाटो कोणास शिनायलो जेजूस शिनायलो हांव आनी तुवें मुस्तपटी आमी येता जेजूस शिन म्हणटा जेजू हांव बरो व्यक्ती हांवें तें करूं ना हांवें हें करूं ना हांव हो उपादेश म्हणूं ना तो उपादेश म्हणूं ना म्हूण थंयसर येता जेजू लागीं येता जेजू म्हजो आनी तुजो स्वभाव पळयता ह्या ग्रेस्त नाट्याचो स्वभाव पळयता स्वभाव कितें तो पळयता हो मनीस उपादेश पडल्या सोमा पूण ताचें म्हणलें कितें आसा तें दिवंक तो तयार नासलो तो स्वभाव हांगासर आमी पळयलें कितें बरा प्रद्वार करना पाड करूं ना जिवीशी मारूं ना सोरी ना फटसाक सांगना आवय बापायक मान दी तें पुरो करता कालें करूं नजो तें बरो खंयचेंय करिना पूण आपणा तें कितें आसा तें दिवचें आंबळें तो स्वभाव ताजो समाना ते रिपेरी जायचे सोमे जेजू म्हणटा तो एक स्वभाव तुजो रिपेरी कर आनी म्हजें तें फाटल्यान ये तो म्हणटा जायना हें जावचें ना म्हजो स्वभाव समा करूंक जावचें ना आनी ताका खंत जाता बेजार जाता कित्याक ताचें म्हणलें ताका दिवंक पडटा म्हणून थंयच सांगलोकाच्या सुवार्थान आमी पळयता हें 18व्या अध्यायान जाल्यार नेक्स्ट अध्यायान जाता 19 अध्यायात थंयसर आमी जाक्केवाक पळयता जाक्केव आमी पळयलें जाल्यार थंय पळयत पुस्तकान आमी जाणाव ह्या जाक्केवाक ताका पळयचे जेजूक पळयचे म्हणून अत्रेगांनी आशिल्लो आनी जाक्केव जेजूच्या घरा येता हें पुरो आमकां बायपाट येता हांव देखून वाचून सांगना थंयसर 8वें वाक्य म्हणटा पूण जाक्केव सकडा उजेर उबो रावन म्हणालो पळय सुमया म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बचाव येयल्या कित्याक होय अब्रामाचो पूत हांगासर ह्या विचारान आमी पळयत आसतना थंयसर आसलो लोक पुरो म्हणटा कितें म्हणटा ओकोलो प्रवादी ओकोलो वो पातक्यांचो सैरो जावन गेला आमी जर 7वें वाक्य पळयलें जाल्यार हें पळोवन तो पातकी मनशो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो लोक गुणगुणता कितें वो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला थंयसर आसलो तरणाटो लोकां मुखार सकडा बारी बरो हांगासर असो अनेक तसोच तो ग्रेस्त जाक्केवी ग्रेस्त तो तरणाटोय ग्रेस्त वो जाक्केवाक पळयत आसतना लोक पुरो म्हणटा सगळो फाड म्हणटा वो लोक फाड वो जाक्केव फाड लोक पुरो कितें गुणगुणता तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो पूण खंयसर इक्वेशन चेंज जाता लोक अशें गुणगुणतना वो जाक्केव म्हणटा सकडा उपकार उबो रावन म्हणटा म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता ठक खागन म्हणटा ताजो स्वभाव तो दाखयता ताजो स्वभाव चेंज जाता आनी केदाळ ताजो स्वभाव चेंज जालो बदललो ताजो स्वभाव बदललो तेजो मुसर तो पयशे रास करनच आशिल्लो आनी पयशे रास करच्या स्वभावान तो आशिल्लो लोक ताका खेणटालो तो कोलो पातकी म्हणून केदाळ ताजो स्वभाव ताणें बदलिलो कुडले सोमे जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बचाव येयल्या पयलेचो ग्रेस्त तरणाटो ताणें कितेंय सूख करूं ना पूण तो स्वभाव बदलूंक आयकोना हें कित्याक गरजेचें म्हळ्यार हांव आनी तूं फाटल्या मुस्तू दिसांनी उपास करन मागणें करना जाय तितल्या रितीन गेले हांव पूण स्वभाव आमी बदलूं ना
आम्ही जिजूचेर बावर्त दवरून जिजू कडेन गेले हांव आम्ही सांगले आम्ही सोरूंक ना आम्ही लुटूंक ना आम्ही अन्याय करूं ना प्रद्वार करूंक ना माय बापाक मान दिला पुरा आव्हान तूं सांगून आसा हांव आनी परवा निमाणे ब्रेस्तार निमाणे शुक्रार निमाणे शेनवारा हात जोडून आमी सकाळां मागता हांव आनी आशेत हांवें सगळें नितळ आसा सर्वेस्परा देवा म्हाका आशिर्वाद कर म्हणून. जर तर म्हजो तुजो स्वभाव देवाक मानवाना म्हजो तुजो स्वभाव जर तर बदलो ना कॅरेक्टर इज नॉट चेंज्ड देन हांवें तुवें व्हरतें वाशोवंक साध्य ना. हांगासर आसा जाक्केव तो सगळो लोकां मुखार पाड तरी पूण ताजो स्वभाव ताजें कॅरेक्टर बदलिता आनी इमिडिएटली ताका आशिर्वाद येतात. पळयत पुस्तकांत आमकां ह्या विशयांत जायतीं उदाहरणां आसात. आनी पळयत पुस्तक कितें म्हणटा हेब्रोंकारा बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायात वाक्य म्हणटा सगळ्या सृश्टींत देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन असलें कांयच ना. तें गरजेचें. म्हाका न्हय तुका ही समाज बरें म्हणूंक पुरो या आमकांच आमी बरें म्हूण दिसोंक पुरो आमकांच आमी बरें म्हूण दिसोंक पुरो पूण सर्वेस्पराच्या दृश्ट्यान लिपोवन दवरलें कितेंच ना. सर्वेस्पराच्या दृश्ट्यान लिपोवन दवरलें कितेंच ना. सगळें ताजे उतर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलें बरें आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचें लाग दिवंक आसा. त्या देवाक म्हजो आनी तुजो स्वभाव गुत आसा. म्हजो आनी तुजो स्वभाव गुत आसा. वी मे बी वेरी इन ए हाय पोजिशन आमी व्हडल्या व्हडल्या हुद्द्यांनी आसूंक पुरो व्हडल्या व्हडल्या चिंतपान आमी भरल्या जावंक पुरो हायेस्ट एज्युकेशन आमकां आसा जावंक पुरो व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री आमच्या फाटल्यान आसूंक पुरो व्हडलें पूर आमचे लागीं आसूंक पुरो सर्वेस्पोर पळयता म्हजें तुजें काळीस आनी ते स्वभाव पळयता आसतना जर तर तो सारको ना जाल्यार ताका दिसता तें सारकें ना जाल्यार तें आमचें जिवनांत आमी व्हरतें आशिर्वाद ताजें सगळें ताका जाणा जावंक आमकां जायना. आमकां इल्ली जाणवाय मेळटा इल्ली आमकां देवा विशयान कळीत जाता. देव कोण म्हूण कळटा. देवान करचे अजापां पळयता हांव देवान करचे आमच्या जिवितांत अजापां पळयता हांव कित्याक आमी बावरतात आमी मागता हांव आमी उपास केला आनी ताका आशिर्वाद दिता. खंडे जावन देव हर एकाक आशिर्वाद करता. पूण ह्या दाळा आमचो स्वभाव बदलिता त्या दाळा आमकां लागशिल्लो संबंद जावन आमचो संबंद एकदम घट जाता आनी मोकळ्या दिसांचे आमकां चड आनी चड आशिर्वाद मेळटा. आमी जिवितांत आमची नैतिकता उणें आसा तर आमचे गूण जर तर प्रश्नार्थ आसा तर आमी सर्वेस्पराक वर्ते तरान वळखूंक असाध्य मोगाचें न्हू. उडास दवरा. आमची नैतिकता उणें आसा तर आमचे गूण प्रश्नार्थ तर त्या दाळा सर्वेस्पराची वर्त्या गुणायन वळख म्हाका आनी तुका जावंक कश्ट आसा. मुस्तुबोटी आमी जर तर आमचेच आमी पळयलें जाल्यार आमच्या बायले कडेन आमच्या घोवा कडेन आमच्या भुरग्यां कडेन आमच्या आवय बापाय कडेन आमच्या टिचरी कडेन आमच्या स्टुडंट्सां कडेन आमच्या शेजाऱ्यां कडेन आमी मुखार भायल्यान फस्ट क्लास उलोवन आसूंक पुरो पूण आमचे भितर कितें आसा सर्वेस्पर देव जाणा. मस्त आमी कालें केल्यार सर्वेस्पर देव खंयचें पळयता भितर आसचें म्हाका आनी तुका दिसनातलें पूण सर्वेस्पराक दिसचें तो पळयता स्वभाव पळोवन म्हणटा ह्या कितले हांवें आशिर्वादीत करीत. ताणें जावन म्हाका आपडचें दिसलें स्वभाव म्हजे लागीं आसा गे म्हणलें हांवें तुवें चिंती जायच्या दिसा. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता हांव किर्तन 139 23 आनी 24 वाक्य म्हणटा देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव वांकडे वटेन चलतां गी म्हूण पळय आनी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर. कितले एका अर्थभरीत किर्तनकार सांगता पळय हांव वांकडे वटेन चलतां गी तिके पळोवन सांग म्हाका कशें एका डॉक्टरा लागीं वयता आसतना ब्लड टेस्ट युरीन टेस्ट पुरा करन ताज्या उपरांत म्हजी पिडा केली सांगता. सर्वेस्परा देवाक हर एक कळटा देवाच्या आत्म्याक म्हजे विशयान गुत्त आसा आनी हांगासर किर्तनकार म्हणटा दया करून म्हाका म्हजें पळोवन सांग खंयसर हांव सुकोवन पडलां सुम्या म्हाका सोमांकन नितळ कर. हांव खंयसर सुकोवन आसा थंयसर म्हजो स्वभाव बदली आनी म्हाका तुका मानचें दिसली एक जिवीत जिवंक म्हाका करपा लाभय. सांजवाच्या 6 अध्याय 44-45 वाक्यान पळयता जेजून तांकां जाप दिली तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका म्हजे सशीं व्हडल्या करीत कोणेंच म्हजे सशीन येवंक शकना. हांव ताका निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो. ती सोमेस्त देवा लागीं कुद्दू शिकतली म्हणून प्रवाद्यान बरोवन गेला. बापाक खाण दिवन ताचे तावनसो शिकता तो हर एकलो म्हजे सशीं येतलो. पळय हांगासर व्यत्यास. जेजू म्हणटा बापान म्हजे लागीं धाडल्या करीत
कोणाकी मुजे लागी येवंक जायना. बाप कितें शिकयता तें खुद्द शिकोवन ताजें नडतें सोमाकन आसा आनी त्या दाळा तो जेजू लागी येवंक शकता. मुजेन तुजें चिंतप कशें म्हळ्यार खालें केल्यारय चलता, कितें केल्यारय चलता, जेजू लागी वचून मागल्यार मेळटा. दॅट्स अवर एटिट्यूड. जेजू म्हणटा जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका म्हजे शशें ओडल्या करीत कोणेंच म्हजे शशेन येवंक शकना. हांव ताका निमाण दिसा जिवांत उठयतलों. ती सोमेस्त देवा लागींचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यान बरोवन घाला. बापाक कान दिवन, हें गरजेचें, बापाक कान दिवन ताजे तावनसो शिकता तो हर एकलो म्हजे शशेन येतलो. स्वभाव म्हजो आनी तुजो बदलना. केवल आमी जेजू जेजू म्हूण पटलान वेता थंयसर वर्तें नांवालां सवालां आमी पळोवचीं नाकात. पवित्र पुस्तकांत आमी जायते कडेन आमी हाचे विशयी उल्लेख आमी पळयलो जाल्यार आमचे शगून जर तर आमी बदली नाशें, केवल हांव भावार्थान हांव आपडटां, म्हजे लागीं भावार्थ आसा, म्हाका थंय जायचें हें जायचें पट्टी म्हणून दिलेशी जाल्यार भावार्थान बरें जातलें. खंडीत जावन भावार्था वरवीं मस्त आशिर्वाद मेळटा. आमी जेजू लागीं पावता. एका सायडीन जेजून आमकां येवन आशिर्वाद करूंक, आमचे लागीं जर तर आमचो स्वभाव बरो तर जेजूक मानवाचो देवाक मानवाचो स्वभाव तर आमी मस्त आशिर्वादी जाता मोगाच्यान. हाका कितें बरो एक मोठ्यान सांगचें जाल्यार सबार संगती आसात. मोठ्यान सांगचें जाल्यार पयलें तर आमचें तें पवित्रकाय आसा जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू सर्वेस्पर देव मस्त पवित्र. इसाया प्रवादी ताका सर्वेस्पर देव दिश्टीक पडटा आसतना ताजी सकत ताजें तें धडबार पळयता आसतना 6व्या अध्यायान तो म्हणटा 3ऱ्या वाक्यांत ते एकामेक दृश्य पळयता थंयसर सांगता ते एकामेकाक अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. सर्वेस्पर देव पवित्र जावन आसा आनी हांवें आनी तुवें पवित्र जावंक एकदम पवित्र जावंक प्रयत्न म्हणे प्रामाणीक प्रयत्न 100% पवित्र जावंक म्हजे कडल्यान आनी तुजे कडल्यान कश्ट मोगाचें न्हू. पूण तरी हांव आनी तुवें पवित्र जावंक आमी पळय जाय. आनी पवित्र कशें, म्हजी जिणी तुजी जिणी आनेकल्या जिणी कोण कोण आमी आसा आमचे सगळ्यांची जिणी पवित्र काय पळोवन आनेकल्याक पळयतल्यांक आमची जिणी पळोवन आमी एक सर्वेस्पर देवा कडेन येता रस्त्या बरी जायसै. एका रस्त्या बरी म्हजी आनी तुजी जिणी जायचे. आमकां पळयत आसतना उरल्यांक बोगा जाय पवित्रपणी जिणी आमी जिये जाय. आनी हें पळयल्लो सर्वेस्पर देव म्हणटा. इसाय प्रभूच्या 33 अध्याय 8व्या वाक्यान आमी पळयता तांतल्यान एक राज रस्तो वेतालो आनी ताका पवित्र वाट म्हणटली. अशुद्ध मनशां ताजे वयल्यान वेचिनात, कित्याक सर्वेस्पर तो उगडतलो आनी मुर्खांक लागून त्या रस्त्यार वाट सुकची ना. कित्याक असले पवित्र जिणी पळोवन सबार पोटी आमी पळयता मस्त भाग्यवंत पयले आसले पाद्र्यापानीक सांज जावन गेल्ले सिस्टर जावंक पुरो, पाद्र्याप जावंक पुरो, या लायक जावंक पुरो, इतले पवित्र ते आसात गे. तांची जिणी पळोवन सबार जाण ते देवाक वळखले आनी देवा असो पटलाव करूंक लागले. तेस्सेक रस्तो जावंक पावले. सबार संत तेस्सेक रस्तो जावन आसात, कित्याक तांची जिणी एक पवित्र जिणी सबार जाणांक तांचे मुखांतर म्हळ्यार तांची जिणी एक पवित्रकाय पळोवन रस्तो जावन ते सर्वेस्पर देवाक वळखूंक लागले. दुसरें आमचें थंय उंचपण आसा जाय. उंचपण कळ्ळें. परफेक्शन हांवें कशें म्हणचें. लौकीक उदाहरण दिवचें जाल्यार जर तर एक चलो चलयेक एंगेज जाता म्हळ्यार करार जाता, एक मुदी दिवंक आसा, पळयता तो डायमंडाच्या त्या शॉपाक वता. व्हडलें डायमंड आसा आनी एक धाकटें डायमंड आसा. व्हडल्या डायमंडाकी त्या धाकट्या डायमंडाकी मोल एकच. व्यत्यास ताजी क्वॉलिटी व्यत्यास. एक धाकटें डायमंड जाल्यार परफेक्ट 100% तें प्यूर डायमंड आनी एक प्यूर डायमंड न्ही पळोवंक व्हडलें आसा. आतां बरो जाल्यार कितें करता तें प्यूर डायमंड काडून व्हरता. आतां म्हजें आनी तुजें जिवीत ही भायल्यान एक बरी क्रिस्तांवांची न्ही, परफेक्ट जेजूक मानवचें तसलें 100% परफेक्ट पर्सलची जिणी गी म्हणलें सवाल. ह्या भायल्यान एक व्हडली जिणी म्हूण दिसता पूण भितर पोकळ तसली जिणी कळली गी म्हणली जिणी. परफेक्शन उंचपण आसा जे त्या देखून सामादेवाच्या 10व्या अध्यायान 33 वाक्यान स्वामी जेजू म्हणटा, म्हजे वरणी चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. म्हजे वरणी चड आपल्या पुताचो वा दुयेचो मोग करता तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. भायल्यान आमी मस्त व्हडलें बरें क्रिस्तांव दिसता पूण जेजूचे चड कोणाचो मोग करता?
म्हज्या पयली असो, म्हज्या घोव असो, म्हज्या पुता असो, म्हज्या धुवे असो, म्हज्या आवय असो, म्हज्या बापाय असो, सगळ्यां आसा हांवें मोग करना आसा. म्हज्या बॉयफ्रेंड असो, म्हज्या गर्लफ्रेंड असो, सगळ्यां आसा हांवें मोग करना आसा. कित्याक भायल्यान बेश्टे क्रिस्तांव पूण मोग परफेक्ट मोग न्ही, आमचो इम्परफेक्ट मोग तो तितलो उसल्या बऱ्या क्वालिटीचो न्ही. सुमी जो म्हणटा क्वालिटी तुजें कितें आसा पळय ती उसली बरी क्वालिटीचो तुजें जिवन जाय. त्याच प्रमाणे आमी पळयता पयल्या सामुएलाच्या 16व्या अध्यायात 17व्या वाक्यांत थंयसर सामुएल ते अभिषेक करून घेता आसतना सर्वेस्वर म्हणटा तूं बायले देखीक पळय नाका, मनशाचें काळीज पळय जाय. सर्वेस्वर काळीज पळयता म्हणटा. पूण सर्वेस्वरान सामुएलाक म्हळें ताजें रूप वा ताजें उंचाय पळय नाका, कित्याक हांव ताजो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्वर काळीज पळयता. आनी त्या दाविदाचें काळीज कित्याक पळयता म्हणून धर्म तुज्या कृत्यांत आमी पळयता थंयसर उल्लेख केला. आनी धर्म तुज्या कृत्यांत पळयलें जाल्यार 13:22 वाक्य, एस सोबत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा, सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. ताज्या मना सांगणें आसलें आनी त्या देखून ताका मनवालें. तिसरें क्वॉलिटी म्हजें तें तुजें तें आसचें जाय आसलें पश्चातापाचें काळीज. आतां आज आमी वाचलेल्या वाचपान आमी पळयता पेद्रू पळयता सकाळीं राती तावन सकाळीं पर्यंत कितें ताणें प्रयत्न केल्यार मासली मेळना. पूण जेजून सांगलें अल्या कडेन झाड उडय आनी ताका मासली मेळ्ळी. आनी मासली मेळ्ळ्या वेळार पेद्रू कितें सांगता, सोम्या हांव एक पातकी म्हजे शिश्यलो पयसर. आनी सर्वेस्वर देवाक हें मानता, जिसूक हें मानता आनी जिसू म्हणटा तूं मनशाचो पागी जातलो. पश्चातापाचें काळीज म्हजें तें आनी तुजें तें आसूंक जाय मोगाचें न्हू. त्या दाविदान पता केल्यार किर्तन 51 म्हणटा तो कितें म्हणटा, पश्चातापाचें काळीजाक थंयसर आमी किर्तन 51 16 आनी 17 वाक्यांत पळयता. थंयसर पळयत पुस्तकांत म्हणटा बलिदानां तुका मानवनान होम बली भेटेन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय. दुखेस्त आत्मोस देवाक मानवा तें बलिदान, दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. त्याच प्रमाणे आमी जायतीं कितलीं बलिदानां करूंक पुरो मोगाचें न्हू. पश्चातापाचें काळीज म्हाका तुका आसा म्हणलें सवाल. जर तर इतल्या दीस आमी इतले उपास करने पश्चातापाचें काळीज म्हजें तें आनी तुजें तें ना. बगार आमी बरें म्हणून आमच्या चिंतपांत कांय पश्चातापाचें काळीज आसता तेन्ना सर्वेस्पर म्हाका तुका आपणूक कश्ट. आनी तेंच आमी वेंचीक पुताच्या ओपारेंत आमी पळयता मोगाचें न्हू. तो वेंचीक पूत सगळ्यांक घेवन वेता. खेदाळां त्या वेंचीक पुताक भोगता हांवें फाताक केलें. आमी पळयता 18 आनी 19 वाक्यांत चालुकाच्या 15व्या अध्यायांत हांव वेंचीक पूत म्हणटा हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशीन वेता आनी म्हणटा बाबा देवाच्या आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणलें. केदाळा ताजें तें पश्चातापाचें काळीज भोगता. हांव योग्य न्ही, अयोग्य व्यक्ती म्हणून भोगता. इमिडिएटली थंयसर आशिर्वाद पडटा. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा ताका ताजो बापूय ताका बरो दोगलो घालता, बोटाक मोदी घालता, अधिकार दिता, पांयांक मोचें दिता, अधिकार दिता मोगाचें न्हू. अधिकार दिता, आशिर्वाद करता. आनी थंयच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर तर म्हज्या तुजे स्वभाव बदलाना, म्हज्या तुज्या पश्चातापाचें काळीज ना, कितले आमी मागणें म्हळ्यार कितले आमी उपास करने खंयच प्रयोजन जावचें ना. स्वभाव म्हजो आनी तुजो कसो आसा म्हणलें पळया मोगाचें न्हू. स्वभाव म्हजो आनी तुजो कसो आसा पळया. म्हजो आनी तुजो स्वभाव सर्वेस्पर देवाक मानसो जाल्यार सर्वेस्पर देव असो म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा ह्या घडी आपडटलो. मात्र न्ही ताजी लक्षिलान म्हाका आनी तुका वळख करून दितलो. आनी इतलो बरो बांद म्हजें तें आनी तुजें ताजें थंय आसतलो गे. म्हाका आनी तुका चिंतूंक जायना तितलो व्हडलो बांद आसतलो. तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार आसची विसवण खंयची. दोनूय विसवण्यो आसात. भावार्थांत हांवें वचून सोम्या जिसूक वचून भेटचें, सर्वेस्पराक वचून भेटचें, मागणें करून भावार्थ दवरून त्या 100% भावार्था वरवीं सर्वेस्पराक मानून ताणें आमचो भावार्थ ताका मानून घेवन ताणें आमचो शाबास म्हणून आमकां ताणें आशिर्वाद करचें. एक वाट आनी ताजे वर्ती बरी वाट जावन आसा मोगाचें न्हू. ती जावन आसा म्हज्यान तुजें
कॅरेक्टर म्हजो तुजो स्वभाव हांवें तुवें बदलून सो सर्वेस्पराक मंचात आसलेल्या स्वभावान भरचें आनी त्या दाडा पवित्र पुस्तकांत कशें आमी पळयता जायत्या जाणांक सर्वेस्परान आपडलें सोम्यान जेजून आपडलें जायते जाण थाणें जावन येवन आपडटा कित्याक तांचो स्वभाव बरो आसलो ह्या खंयसर आमचो स्वभाव बरो ना सोम्यान जेजू म्हाका तुका सांगता स्वभाव समान करचे खातीर म्हाका तुका मस्त तो बदलावण करूंक आशेता गॉड युजीस द इंस्ट्रुमेंट टू चेंज माय बिहेवियर माय कॅरेक्टर म्हजो स्वभाव तुजो स्वभाव बदलूंक प्रयत्न करता ह्या स्वभाव बदलल्या वरवीं हांव आनी तूं ताका मानवाची एक बरी शेळी जावन जिवंक शकता आनी तो म्हाका आनी तुका आपडटलो कशें त्या वेळ पेद्रूक जावंक पुरो इतर शिसांक जावंक पुरो जेजून आपयलें विंचलें आनी धाडलें ताजें रास स्थापन करूंक ते व्हडले शिकपी न्ही व्हडलें कांय तांणी केल्लें न्ही व्हडल्या व्हडल्या साबार वर्सां कॉलेजीक वचून तांणी देवा विशीं ज्ञान काण गेल्लें न्ही एक सामान्य व्यक्ती जशें हांव आनी तूं सामान्य व्यक्ती जावन आसा तेय सामान्य व्यक्ती जावन आसलें स्वभाव म्हजो आनी तुजो खंयसर आसा आनी ह्यो स्वभाव जर तर हांव आनी तूं बदलालो जाल्यार म्हजो आनी तुजो स्वभाव आयच्या दिसतावनो बदलालो जाल्यार सर्वेस्पर सोमी जेजू म्हाका आनी तुका आपडटलो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वर्त उजवाड फंगतलो हांव आनी तूं सोम्यान जेजूक साक्षी जावन ह्या समाजान जियेतल्या साबार जाणांक आमी उजवाड जावन हांव आनी तूं ह्या समाजाक ह्या सगळ्या आमच्या भोवऱ्याच्या व्यक्तींक आमी परिवर्तन करूंक शकतले हांव जेजूची वळख करून दिवंक शकतले हांव आनी जेजूक मानवल्ली व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत जियेतले हांव आमीन.